लॉंग बॅक सीफेरसाची कितें सांगलां हांव आमकां कितें जातलो तेंगे सांगिल्लें जाता न्हू हां तें पळय कितें सांगिल्लें जातलें आयज हांवें सगळ्यान पयलें 29 हांवें प्रायम मिनिस्टर लॅटर धाडली होम मिनिस्टर धाडल्या आनी फॉरेन अफेर्स मिनिस्टर मागीर चलाक आनी मागीर हांव दोग जाण मनशांक घेवन सेमा बरयल्लो हां सेम हांवें डेली सदयतां आतां हांवें तें सांगून येयलो आनी जे पळय तेंगे सगळे फॉर्मालिटी जातरी तें हाडले ओके फॉर्मालिटी आनी तेका तें कितें हेका समज बाजरां नुस्तें आयलें एक पांट घेवन हाडपाचें तशें ना तें फॉर्मालिटी आहा तेका कितको टायम लागतलो हांव म्हज्या दिसता सी द सिस्टम इज देर न्हू जे कोणाक सोमना तेका आमच्यान कितें उलोवपाक जाय कोण कितें उलयता उलयत राव दी म्हजे बराबर देव आहा हांव तशें करून आसोन सिमेनागे चिंतली म्हणटा हांव सिमेन हांवें 15 वर्सां दारार काम केलें आनी दारोड्यान जिवीत कितें तें म्हाका खबर आहा देखून हांवें पयलीं स्टार्टिंगाक हांवें आनी मुगेले चेडवान वालांका आलेमांव आमी ऑफिसान रावन 5 वर काडलें ती ड्राफ्ट करपा लेटर एकल्या कडेन एक आमी तेजी म्हायती घेयली कितल्यो कंपनी आहाय थोड्यो कंपनी नांव बी घायलीं खंय सावन कंपनी लोकां हाडा तें सगळें काळें सगळे लोकां हाडा खाली आमी इंडियन लोक फिलिपीन लोक थोडो आनी हे लोक आहा तेका लागून हांवें प्रायम मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलें सगळे लोकांक हाडा तो चायना लोक मेला तेमी आपल्या लोकां हाडा जर्मना लोक मेला तेमी आपल्या लोकां वयला आनी तेका लागून तूं आमगेले लोकां हाड सगळे भाव आमी भाव जात तें हांचे मत जावं दी आनी ती लेटराचेर रोखडेंच प्रायम मिनिस्टरान एक्ट जाल्लो आनी तेणें आमचे शिपींग मिनिस्टर पळय आहा तेका डीजीको धाडलो ऑल इंडिया सीफेरर्स युनियन म्हणून आहा हें न्हू हें फुटींग हें न्हू ऑल इंडिया युनियन सीफेरर्स पळय आहा तेजो लिओ बान्स एक्स मेलो तो जनरल सेक्रेटरी आसलो तेज हाडल्यान तेणें एक सेक्रेटरी केला कोणाक अब्दुल गानी तांकां तो येवन मेळोन तेमी प्लॅनिंग करपाक गेल्लो तेन्ना उपरांत तेन्नाच एक प्रॉब्लेम जालें तें निजामुद्दीन जे मस्जिदांत जे प्रॉब्लेम जालें तेका मातशें घुसपलें आनी ते प्रमाणे आयज ते मेरेन सावन CM डेली तेंगा मेळटा पूण थोडे मनीस म्हणटात तेणें कांय केलें ना आनी तें पळय CMान तुमकां सांगपाक सांगलां म्हाका तरी फेथ आहा जे आज फाल्यां मुगेले भाव जे पळय त्रास आहा ते गोंया येतले तुजी फॅमिली एज्युकेशनाक बसलेलो तेगे फॅमिली कोणा फॅमिली अरे मुगेलो सद्या जावंय आहा मरे मुगेलो जावंय सद्या बडीचेर आहा दुसऱ्यां कितें उलयता तूं मुगे जावंय आहा तो आज अमेरिका ते लॉकडावन जालो आहाय अमेरिका ते आहाय दोयल्यान समजला न्हू लोकांगे उलय नाका मुगे सुद्दां जावंय आहा पूण म्हाका जाय म्हाका मुगे जायांको लागून न्हू म्हाका आख्खे गोंयचे जे पळय सिम्यान प्रॉब्लेम आहा वो आख्खे इंडिये प्रॉब्लेम सेम आहा तेंच्यांनी तांकां बेगीन हाड्या पडून म्हाका आनी एक गजाल खुबशे गोंयकार न्हू पुर्तुगीज पासपोर्ट बी घेवन भायर रावता ते बी एप्रोच जाले हांगासर येवपाक तुमकां सय ते आर द पुर्तुगीज एप्रोच तेजो सेकंड जेन्ना तेमी एअरपोर्ट उक्तो जातकीर तेमच्यान येवपा जाता पुर्तुगीज आहाय तेमी आनी इंडियन पळय सिटीसी आहा तेंगे कडेन सगळें हाडपाक शकतले ओके जे इंडियन आहा इंडियना कोणी पुर्तुगीज पासपोर्ट घेतला तांकां हाडपाक मेळटा तें हाडपाक हांव नकोच प्रायम मिनिस्टर चिंतलो तो तें म्हाका सांगपाक जायना न्हू प्रायम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टराच्या हातीन कांय ना तेका चोय हें हातीन आहा तें प्रायम मिनिस्टर कडेन प्रायम मिनिस्टरान एक ऑर्डर दिली होम मिनिस्टरान ऑर्डर दिली तें जातलें न्हू काम ओके पण ते कोण एप्रोच बी जाल्यार पुर्तुगीज एप्रोच जाय ते म्हाका डेली फोन कोताय पळय ती भियोनाय सगळीं लोक सगळो भियोना गोंयान येवपाक जाता आज गोंया मरे आज पासून आमकां तितून डिफिकल्टी जाल ना फकत सेंट फ्रांसीस झेवियर जो जीत कुडीचो सांत आहा त्या सांतान आमकां आज पासून सांबाळ्ळे आजच खबर आयकूं येता त्या प्रमाणे जेन्ना लोकांक मेळ्ळे आज तुका खबर आसतली गुजरातचे चीफ मिनिस्टरा पासून
हें जालां कितें जालां कोरोना जाला ओके सो ते मनशां मेळपाक डिफिकल्ट आज तर हो तरी CM चीफ मिनिस्टर इजी मेळटा लोकांक पूण म्हाका दिसता हिंगा आमकां फकत सांफ्रांज साहेब सांबाळटा कित्याक जीत कुडीचो सांत तो आमकां देवाक मागून आमकां सांबाळटा आज पासून आमगेलें एकूय हें जालें ना सो आमी तेज्या लागीं मागया आनी हांव मागतां हें कोरोना व्हायरस पळय आहा तें पावस पूण काबार जाल्या पुरो कित्याक पावस येयलो जाल्यार आनी रावपा ना आनी तुका सांगता हांव प्रायम मिनिस्टरान पण जें पण डिसिजन घेतलां आज ताका वल्डान मानून घेतला आमी मानून गेलो सोडून वल्डान मानून गेला लॉकडावन तेणें कोना जायत कित्याक आमचो इंडियेक सेकंड लार्जस्ट पॉप्युलेशन चायना भाशेन सारकें मूय वचनाय ते भाशेन वयतले जेन्ना तेणें लॉकडावन केलें म्हूण आज आमी इतले साल्वार जाल्या आनी आमच्या गोंयांत तरी आमकां सांबाळ साहेबान सारा गेल्या आमच्या गोंयांत तरी एकूय केस जालो ना गोंय मोदी साल्वार केन्ना तर हांव म्हणटा पूण सद्या सांफ्रांज साहेबान आमच्या गोंयांत एक प्रॉब्लेम इतले तेणें चड सांबाळ केलें आमकां मोदी साला कोता मोदी लॉकडावन केलें सारकें केलां तर गोंय सेंटरा पेक्षा गोंयच्या CMान चड कडक लॉकडावन केल्लें स्टार्टींग गोंयचो CM सारको बरें काम करता म्हूण हांव सदां सांगता तुका पूण जेन्ना हांव तेका बरें म्हणून गोंयचे लोक मुगे दुसऱ्या भाशेन सोचमतात जे कोण बरें करता म्हूण तेका म्हणून जायना दिसता हांव सदां सांगता तेगेलें विजन खूब आहा जो पळय मुखेलमंत्री आहा तेगे विजन खूब आहा आनी तो सगळ्यांक एप्रोच मनीस तो कोणाक डिफरंट कोना पूण आयज कितें जाता चर्चिल अशें म्हूण लोक चर्चिलाचे दुसरे चाडता सो हे दुयेंसाचेर पॉलिटिक्स करपाक जायना हे दुयेंसाचें दुयेंस हे खूंय दुयेंसाचेर पॉलिटिक्स करता आनी कितें म्हणपाक जाता थँक्यू सर तुगे खूंय जालो स्टुडंट हेजे पूण आमचे